धारगळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उबारपा खातीर गोंय क्रिकेट संघटनेन 9 लाख चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतिल्ली। मात 7 वर्सां जाली तरी लेगीत हे जमनीचेर स्टेडियम येना। तेन्ना धारगळे स्टेडियम येता काय ना म्हूण पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान प्रश्न विचारिल्लो। ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले, क्रिकेट स्टेडियम बांदपा खातीर गोंय क्रिकेट संघटनेन आजून मेरेन हालचाली केल्ल्यो नात। हे जमनीची किंमत जाता 18 कोटी रुपया। तातूंतले 9 कोटी रुपया तांणी सरकाराक फारीक केल्यात। पूण प्रत्यक्ष स्टेडियम उबारपा खातीर जे परवाने घेवपाक जाय ते घेतिल्ले नात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच GCAक कारणां दाखय नोटीस काडिल्ली ताचेर तांणी दिल्ली जापूय समाधानकारक ना। फुडल्या 2 वर्सां GCA स्टेडियम बांदपा खातीर पावलां उखली ना जाल्यार ती जमीन परती घेता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिले। 2 लाख स्क्वेअर मीटर GCA कडेन एग्रीमेंट केल्लो आमले 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली। आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो आनी आयज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM आयज तेज्या कडेन तो पोर्टफोलियो आसा, तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो। ना म्हटल्यार आयज 7 वर्सां जाली आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले, कित्याक फावंडेशनानूय ते सारके रेडी रावले। त्या टायमार गव्हर्मेंटाक जेन्ना GCAक हे दिल्लो एग्रीमेंट केल्लो तेन्ना GCAन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो त्या टायमार, कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून। पूण आजुनूय कित्याक जायना हेजो आन्सर म्हाका सरान दिवचो। टोटल एरिया तेणी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 आसली। लीज टू GCA 1,89,930। टोटल पेमेंट फ्रॉम GCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले। भितरले GCA हॅज पेड 7.50 crores आनी मागीर 1.03 crores आनी मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यांनी 9,49,31,000 तेच्यांनी पेड केले GCAन। ओके, आनी 18 तांकां लीज केल्लो। लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्रावंड थंयसर जावपाक जाय म्हूण ताका सांगलेलें। बट 18 उपरांत आज जवळपास आतां 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली, बट तेंच्यांनी त्या ग्रावंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना। तूं म्हणटा तशें सरकार ग्रावंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्रावंड करपाक जाय आसलो। तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्रावंड तो करपाचो। ती जागा जी आहा ते GCA आतां सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता। हांवूय सगळे डिटेल तेंचे आतां पळयतालो, तेंच्यांनी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी तेंच्यांनी लेटर केलें। फाटल्यान म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळांत 8 वर्सां 24 ते आतां म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळांत तेंच्यांनी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पळय न्ही तें तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। दे आर नॉट सिरियस म्हणून ती आतां कशें आसा, आतां जर पळयत जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हें इम्पॉर्टंट आसा। आमी एक लेटर शोकोत तांकां काडला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।